मुखावेल्या जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी नेटान तयारी सुरू केल्या। उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया चालू जाल्या। ब्रेस्तारा आम आदमी पार्टी, भाजपा, काँग्रेसीच्या तशेंच अपक्ष उमेदवारांनी आपापलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। दवल्ले 13 हेतून झेडपीच्या बाय इलेक्शनान हांवें आम आदमी तर्फे फॉर्म भरले आसा आनी म्हाका इतली खात्री आसा की आकेंबाईचो लोक, दवल्ले दिगरपाली आनी रुमडामोलचो लोक हांकां बरें खबर आसा की सिद्धेश भगत हेणी कसलो वावर केल्लो आसा ना म्हणल्यार ड्युरींग कोरोना टायम वेगळे वेगळे हेतून। आनी आयज सगळे म्हणटा यूथ जाय, यंग जाय, एज्युकेटेड जाय, एनर्जेटीक जाय। आयज तो प्रोडक्ट तेंच्या खातीर आसा आनी चड करून कॅन्डिडेट न्ही, नेता न्ही, बेटा हो स्लोगन चडसो चलतलो हांगा आनी काम करपा खातीर बसला। मेन म्हणटा तें काम। अशें दिसपाक ना की लोकांक की पार्टीचो विजय असो न्ही, लोकांचे कामां जावपाचो विजय। आयज भारतीय जनता पार्टीन म्हाजेर एक विश्वास दवरलो की दवल्ले बाय इलेक्शन आशिल्लें जिल्हा परिशदेचें, त्या खातीर हांव आख्ख्या नावेली मतदारसंघांतल्यान आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांतल्यान हांव भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे नरेन भाई जनरल सेक्रेटरी, तशेंच दामू नायक, तशेंच आमचे सर्वानंद भाई, तशें पार्टीचे सगळे कोर कमिटी आसा तांचे हांव नावेली मतदार देव बरें करूं पयलीं म्हणटा। तसोच आमचो आमदार उल्हास सुयेकर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा। ताणेंय बी आमचेर विश्वास दवरलो म्हाजेर आनी ही जी बाय इलेक्शनाक जी आमकां जिल्हा परिशद टिकेट मेळ्ळ्या ती आमकां जिखून हाडपा लागून आमचे कार्यकर्ते किंवा आमदार तशें पार्टीचे सगळो सपोर्ट आमकां आसतलो आनी तसोच लोकांचो सपोर्ट आसतलो। आमी फाल्यांच्या आयच्यान प्रचाराक डोर टू डोर चालू करतले। लिओन रायकार काँग्रेस कॅन्डिडेट फॉर्म बोला बाय इलेक्शन झेडपीक आनी म्हगेलो मेन गोल आहा टू डिफीट द BJP बिकॉज 2 टर्म जाले BJP कॅन्डिडेट आहलो थिंगा। बाय इलेक्शन हांव मुखार सरला, सगळ्यांक युनायट करून इलेक्शन आमी जिखपा म्हूण मुखार सरला।